पहिले मुख्यमंत्री भाग्यविधाते स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या जयंतीनिमित्त हांव अभिवादन करता आणि श्रद्धांजली अर्पण करता. जो भाऊसाहेब बांदोडकर हाणीन शैक्षणिक त्याचप्रमाणे खेळा मैदानाचेर एक चमक दाखयली आणि आज ग्रामीण भागातले अनेक म्हजे सारकेले तरणाटे आज गोंयचे विधानसभेन पावले हे ते शिक्षणाची गंगा ताणें गांवांनी खेड्यापाड्यांचेर वाड्याचेर पावयली म्हणून आज हे सगळ्यो काही गोष्टी शक्य जाता आसतना आमी पळयता. भाऊसाहेब बांदोडकरान शेतकरी समाज कश्टकरी समाज ताठकपण उबो रावतलो हाजेर चड लक्ष दिल्लें आसा. मतां फाटल्यान झोळी न पसरता ताणीन ह्या समाजाक कशे तरेचे बरे दीस येतले ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान बरें शिक्षण आनी बरे विचार दिल्ले आशिल्ले आनी आजच्या ह्या क्षणीक हांव इतलेंच म्हणटलो तेजे आत्म्याक चिरशांती लाभचो तेजो आशिर्वाद आजच्या ह्या सगळ्या बहुजन समाज आनी एकंदरीत गोंयचेर जाणेन सुंदर अशें नियोजन जो गोंय आमचो हिरवीगार आशिल्लो ज्या गोंयान झरे वजरे भाटां पेडां खास करून कुळ मुणकार त्यांची राखण आणि त्यांचो हक्क किंवा ताणेन गळिल्लो घाम जो आसा तो वाया वचपाक जायना. तेन्ना आटिल्ल्याचें रक्त जें आसा तें बेकार वचपाक जायना ह्या एक दूर दृश्टिकोनांतल्यान ताणें एकंदरीत गोंयची रचना आनी तेजो आराखडो त्या वेळाचेर घालून दिल्लो. पूण आज तो खंय तरी बदलत चल्लेलो आसा ताका आळो घालप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. म्हणून काल सुद्दां हांवें वेगळ्या विशयाचेर हांवें म्हगेले भाश्यूय केल्ले आसात. त्या भाऊसाहेब बांदोडकरांतलो स्वप्नांतलो गोंय आमचो बांद्राळो गोंय राखून दवरपा खातीर आज सगळ्यांनीच भाऊसाहेब बांदोडकरांचें स्वप्न साकार करपा खातीर आमी एकजुटीन वावर करपाक जाय. ही आजच्या ह्या पवित्रशा विधानसभेचें अर्थसंकल्प अधिवेशन चलता ती एक गवाय जावन आसा ती एक साक्षीदार आसा. सर हेच काल तुमी उलयले पळय ते सगळे जागे राखपाक जाय काल सध्या चर्चेन विशय हो 39A-72 हेजेर खुबशी चर्चा चलता. सो हितून तुमकां कॉन्स्टिट्युएन्सीन एफेक्ट जाला हेचो? म्हज्या मतदारसंघान अजून पर्यंत तरी तसो इफेक्ट जाले ना. म्हणून आज दुसरे कडेन जर जाता आज नाल्यार फाल्यां म्हज्या मतदारसंघान तो हो रोग जो आसा हांव म्हणटलो तो पावतलो. कारण म्हजो मतदारसंघ हो झऱ्या वजऱ्यांनी शेतां बाटांनी कुळागरांनी दोंगर खेड्यापाड्यांनी वसल्लो मतदारसंघ आनी हेच म्हजें वैभव हीच म्हजी मतदारसंघाची वळख आनी हेच म्हजे एक शेतकार जे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नांतले आसा आनी ते अजुनूय राखून दवरलेले आसात. मार्शलचो थोडो जर भाग सोडलो तो हांव येवचे पयलो तांचे कांय गोश्टी घेतली आशिल्ली. म्हजें एक स्वप्न आसा की म्हज्या मतदारसंघान ज्यो मूलभूत ज्यो गोश्टी दिवपाक जाय रस्ते उदक आनी वीज हें पयलू जे आशिल्ल्या लोकांक मेळपाक जाय. जसो म्हज्या मतदारसंघान जो विशय आसा तसोच तरेचो संपूर्ण गोंयचे मूळ गोंयकार जे आसात किंवा आज जे वास्तव्य करून आसात तांकां आज तांचो विजो जावपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज लक्ष दिवपाची गरज आसा. जे आमी कॅरिंग कॅपेसिटीचेर ज्यो कांय गोश्टी उलयतात किंवा आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना आमी हाडून आमचेर वजें घालता तें बरोबर न्ही. इतलेंच म्हजें रोग वखद दिवन मारचो हांवें तुका रोग बीक म्हणूना. हांवें म्हणल्यार म्हज्या मतदारसंघान तुवें म्हाका प्रश्न कितें म्हणला 39 तुवें करुना ह्यो जे डेव्हलपमेंट जाल्लो तो म्हज्या मतदारसंघान चलता का तुवें म्हणला. हांवें म्हणलें ना म्हज्या मतदारसंघान अजून पर्यंत डेव्हलपमेंटाचो रोग अजून येवना. तितले मोठे संख्येन जे मेगा प्रोजेक्ट बीन आहा पळय न्ही ते अजून पर्यंत येवना. हांवें 39 एक रोग बीन म्हणूना. तुमी मिस तो करूं नाका फाल्यां सगळे तो बॅकफायर जावं क्लॅरिफाय करपाक लागून इट इज अ लेजिस्लेटीव हें आसा पूण ताका मर्यादा आसची ते मर्यादे भितर आसचें हें म्हजें प्रामाणीक मत. मर्यादे भितर रावन ताचो विकास जावचो हें म्हजें प्रामाणीक. पूण आयज पासून ते मर्यादेन चलता सारकें तें तुमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा मरे तें आनी म्हाका तुमी कितें थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.